मारून लागले. मारले उपरांत सगळी भुरगीं म्हणू लागली टिचर नाही ताका मार नाका म्हणू लागली. मागीर हांवें तिका विचारलें टिचर म्हाका मारता कित्याक काय विचारलें. हें आयकून तिणें मागीर आपली रुलर काडली अख्ख्या हातीचेर मारले हांगासर आनी हांगासर चिमटो बी काडले. मेळिल्ले माहिती प्रमाण ही घडणूक 24 जानेवारीच्या दनपारां घडली. पिडेस्त विद्यार्थ्यान परत उदक पिवपाचो आग्रह केल्ल्यान शिक्षिकेक तिडक आयली. तिडकेन तिणें विद्यार्थ्याक स्टीलच्या पट्टेन बरोच मारलो. हो सगळो प्रकार वर्गात आशिल्ल्या CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. विद्यार्थ्यान ही गजाल घरात सांगल्या उपरांत ताच्या पालकान म्हापशा पुलिशेंत वचून कागाळ दाखल केली. उपरांत पुलिसांनी दुबावीत शिक्षिके आड गोंय बाल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला. आमच्या स्कुलान एक पिरियड आसा प्लंबींग म्हणून. त्या प्लंबींग पिरियडीक आमकां दुसऱ्या डिविजनान व्हेल्लो, 10th दुसऱ्या डिविजन 10th व्हेल्लो. आनी जेन्ना आमी 10th बसली तेन्ना ती कोण ती मेन टीचर आसली आमची, ती टिचर येवकूच ना. ती जाग्यार एक सबस्टिट्यूटाक दुसऱ्या टिचरीक धाडलो. ती टिचर केन्ना क्लासीन येयली तेन्ना एकट्या भुरग्यान दिसता तिचे कडेन उदीक मागलें. टिचर उदीक घेवन हाडून त्या टिचरीन मागीर ताका म्हटलें आपूण धाडिना, तुका घुंवळ येवन पड कितें कर, आपणाक कांयच पडलें ना म्हटलें, तुका धाडिना म्हणूंक लागली. मागीर त्या भुरग्यांची परमिशन घेतली, त्यान आयकूंकूच नासली. मागीर हांव म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा उलयतालो म्हाज्या पार्टनरा वांगडा. मागीर 15 मिनटान म्हाका तान लागली, तेन्ना म्हाजी बाटली अशी काडली आनी टिचरीक दाखयली. टिचर म्हाजी उदकाची बाटली भरून हाडूंक काय विचारलें टिचरीक. टिचर म्हणूंक लागली तूं आपूण ताका सांगलें तुवें आयकूंक ना काय विचारलें. म्हणलें ना आयकूंक, हांव म्हाज्या पार्टनरा वांगडा उलयतालो. मागीर टिचर म्हणूंक लागली तूं नालायक, तूं बायजाण, तुका 2 बाटली हाडपाक जायना काय विचारलें. मागीर हांवें म्हणलें टिचर हांवें आयकूंक ना म्हटलें, हांव म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा उलयतालो, हांव रोखडो येता म्हटलें 2 मिनटान उदीक भरून. मागीर म्हाजी फ्रेंडा म्हणूंक लागली टिचर ताका धाड, आमकां येता लागला तेजी बाटली आमी सोंपयली म्हणलें फ्रेंडांनी, ताका रोखडो तो येतलो म्हटलें. मागीर टिचर म्हणलें ना आपूण धाडिना काय सांगलें. मागीर सगळे भुरग्यांनी आनी हांवें विचारलें कित्याक टिचर काय विचारलें. ही सोमती म्हाज्या लागीं येयली अशी आनी म्हाका मारूंक लागली. मारले उपरांत सगळीं भुरगीं म्हणू लागली टिचर नाही ताका मार नाका म्हणू लागली. मागीर हांवें तिका विचारलें टिचर म्हाका मारता कित्याक काय विचारलें. हें आयकून तिणें मागीर ती आपली रुलर काडली हेजी स्टिलाची आनी म्हाका मारीत रावली हांगासर. मागीर हांवें म्हणलें टिचर स्कुलान मारपाक अलावड आसा काय विचारलें. तें मारूं नाका म्हटलें, दुखता म्हटलें. तेन्ना ती मागीर आयकूंक ना तिणें आनी ती मारीत रावली फुडें उलयता म्हणून. खंय मारले मागीर? म्हाज्या अख्ख्या हातीचेर मारले हांगासर आनी हांगासर चिमटो बी काडले आनी हांगासर थापण मारले ह्या हातीर. लेट घरा पावलो आनी हांवूय मातशें कितें हेचे तयारीन आसलें. घरा येना फुडें चेडूं म्हणूंक लागलें मम्मा भैयाक मारला, हातीचेर मारला, तोंड सुजला, दोळे सुद्दाचे सगळे हे जाल्या आनी अशे चिमटे काडले आनी भैया रडटा मम्मा म्हणून. हांव सोमतेच गेलें बेडून बाबा कितें जालें काय विचारलें तर मम्मा अशें जालें आनी आपणाक मारला म्हणून. हांवें मागीर सोमतेच व्हिडिओ काडला तेचो, खंय कितें मारला पळय व्हिडिओ. आनी आतां पळय म्हाका न्हू सुचोवंक ना हांव आतां कित्याक मारलें, म्हाका कित्याक मारला. आतां हेणी कितें म्हटलें म्हणून म्हाका कळोंक ना न्हू कित्याक मारला तो. तेच्या उपरांत हांव सकाळीं केन्ना रात जातली आनी केन्ना उजवाडटलें. हांव सकाळीं च्या बी घेयनासतना सकाळीं स्कुलाक वयता भुरगीं तेंच्या बरोबर हांव गेलें जाल्यार म्हाजें चेडूं आसलें. म्हाका राती कितें विचारता पळय म्हाका मम्मा अशीं जर भुरग्यांक इश्कॉलान मारता जाल्यार हांव वचना म्हणूंक लागलें इश्कॉलाक. तेची सकाळीं न्हू एग्जामी आसली. हांवें कितें म्हटलें बाबा वचोंक जाय काय ना, ते सकाळीं बी तेच करूंक लागले. मागीर हांव ते इश्कॉलान गेलें आनी हांवें थंयसर हें केलें, प्रिन्सिपलाक विचारलें. आज तुम्ही कंप्लेंट करपाक येयल्या न्हू? आज हांव कंप्लेंट करूंक गेलें. हांव संडे येतलें आसलें, त्या दीस येतलें आसलें. म्हाका कळना हांव कितें करूं तें. हांव मातशें हें कशें जालें आनी मागीर हांवें तो मायंडानूच म्हाज्या परत ताका कसो मारता ते हें कितें जाता तेच म्हाका जेवण वचना हें करिना. हांव हें करून बसलें. लास्टाक मागीर म्हाका दुसरे दीस संडे आतां म्हटल्यार आसा कितें तेंचो हें आसलो न्हू फ्लॅग दिवचो हें करपाचें. मागीर हांव रावलें. परत मंडे उठून हांव परत थंय गेलें जाल्यार मंडे स्कुलान गेलें हांव. आनी मंडे हांवें मागीर प्रिंसिपलाक सांगलें. प्रिंसिपलान सांगलें म्हाका तूं कितें बरोवन बी दिता जाल्यार दी म्हणून सांगलां. आपूण हें करता म्हणून सांगलां एक्शन. मागीर स्कुलान एक्शन घेता म्हटल्यार हय कित्याक म्हाका प्रिंसिपलान खूब सांगलें व्हिडिओचेर सगळें दिसता आपूण तुज्या चेड्याची कांयच मिस्टेक ना आनी ताका कोणी हें करूंक ना आनी तेणी हात पासून उखलूंक ना. आनी टिचरीन सांगलां की आपल्या आंगार येयला तो जागे वयलो हालोवंक पासून ना, आपूण व्हिडिओ पळयला म्हणून सांगलां. करून बी म्हाजे सगळे घेतले पुलिसांनी ती हें करपाक धाडला ताका मेडिकलाचो तो हे रिपोर्ट येतलो आनी हे सरांनी FIR आनी म्हाजी केस म्हाका फाल्यां सकाळीं येवन व्हर म्हणून सांगलां. साहेब व्हडलो सर आसा पळय तेणी म्हाका कितें सांगलें तो ड्युटेर आसा तूं सकाळीं यो आनी घे म्हणून सांगलां. गोमंतक TV खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार.